म्हापसा वाठारांतल्या डांगी कॉलनीत गॅस सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान बार आनी रेस्टॉरंट लासून काबार जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतार डांगी कॉलनी वाठारांत सकाळच्या 5:30 वरांचेर घडली। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। वेळ वगडायन आसतना उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले। सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान पुराय बिल्डिंगेचे हारशे फुटले, तशेंच 2 दुचाकी, MG कार आनी स्विफ्ट गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें। जाल्यार 50 मिटराचेर आशिल्ल्या सलूनाचे हारशे फुटले। सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। साधारण आमकां न्हय 5:53 आमकां कॉल आयले की शॉपाक उजो लागला डांगी कॉलनी। सो आमी तुरंत गाडी आमची टर्न आउट केली। हांगा येवन पळयता जाल्यार भितर उजो आशिल्लो, सिलिंडर आशिल्लो आमचो हेचो स्वयंपाक रेगुलेटर लीक आसलो। सो तो लीक आसलो तो भितर वचून हांवें बंद केलो। बंद केल्या उपरांत आमी परतून फायर फायटींग केली, कूल केलें सगळें आनी आमकां एग्जॅक्ट कळना की तो भितर उजो कसो लागलो आनी स्फोट कसो जालो। आनी ओनरा कडेन आमी विचारलें जाल्यार ती म्हणटा भितर सिलिंडर आसलो, पूण सिलिंडर लायव आसलो तो आमी काडलो। कसो जालो उजो कित्याक तो फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसतलें। पूण तेतून हे इन्सिडंटान 4 गाडये, 2 व्हिलर, 2 एक होंडा सिटी, एक स्विफ्ट आणि एक 800 डॅमेज जाल्यात। प्लस ही बिल्डींग जी आसा ते बिल्डिंगेचे वयल्यान सगळे हारशे, म्हणजे टोटल 7 घरां, सरावंडींग एरियेची 7 घरां ही तांकां डॅमेज जाला, बारीक बारीक डॅमेज जाला। सकाळी फुडें जर आमी ब्लास्ट जालो, तर ब्लास्ट आवाज पळोवन आमी भायर धडपडीत जागे जावन भायर सरली। पयल्यार आमचे गॅलरीन काची फुटल्या ते आवाज हे दिसले आमकां। प्लस सिलिंडर गडगडून पयल्यार थंय सकयल देंवलो तो पयलें। आनी मागीर भायर येवन पळोवंक हांगा घडलें शटराचेर फुटोवन घडलें, हांगा म्हाज्या गाडयेक उजो पेटलेलो। आनी फुडली जी अशी म्हाजी डिजायन दिसता तिथं बाराचे शटर आहा न्हू तेजेर इम्पॅक्ट पडून ते डॅमेज जाले। आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजी MG हेक्टर आसली गाडी आसलेली, तेजो वयलो सनरूफ डॅमेज जाला।